म्हापशा गणेशपुरी दरोडा घालपी चोरांनी गाडी हाडून पणजे दवरल्या। टॅक्सी घेऊन गोंया भायर व्हरपी टॅक्सी ड्रायव्हराची चौकशी। पुलिसांच्यो 7 टीमी गोंया भायर। ॲक्टिव्हिस्ट रामाचे हल्ल्याचे केशींतलो दुबावीत जॅनिटो काजोळच्या जामीन अर्जाचेर शुक्रारा सुनावणी। तपास अधिकाऱ्याक कोर्टाची नोटीस। रामाचो हस्तक्षेप अर्ज। IPHB दुयेंती वाडटा, घरची एकदां सोडून वतात, परत नजर पासून घालिनात। प्रभुदेवऱ्याची केंद्रां IPHB 350 जाणटे दुयेंती। मुख्यमंत्री उलयलो। IIT रद्द केल्या म्हणून तोंडी न्ही, लेखी दिवचे। ग्रामसभेत थाराव घेवचो। कोडाचे थळावे लोक परत मिडिया मुखार। सोमार सावन म्हजे घर स्किमीचे अर्ज मेळटले। रेव्हेन्यू मंत्री, उपजिल्लोधिकारी, मामलेदार, उमेदवार प्रशासका बरोबर रिव्ह्यू बसका। स्किमीच्यो वाटतले पुस्तिका। फॉर्म्युला 4 रेस मुरगांव नाका। तळाव्यांक विचारिनासतना सरकार हाडटा रेस। काय नगरसेवक पावले मिडिया मेरेन। आमदार संकल्प म्हणटा स्पोर्ट इव्हेंट टुरिझमांक। जयपूर अजमेर हायवेचेर 40 मायस गॅस सिलिंडरांचो स्फोट। रसायन व्हरपी टँकरान सिलिंडरांनी भरिल्ल्या ट्रकाचेर व्हरून मारली। टँकर ड्रायव्हर खंय आत्ताक लासलो। हिमाचलाच्या बिस्लापूर जिल्ह्यात कोसळिल्ल्या पालसणा पोंदा शिरकून उरिल्ली बस काढली भायर। वट्ट 16 मरणां नोंद। सुरक्षा दळांचो सोद चालूच। रशियाच्या लष्करी सेना वांगडा झगडपी भारताच्या नागरिकांक स्वताक युक्रेनियन लष्कराच्या हातांनी घातलो। युक्रेनाचे लष्करी आउट केल्ल्या व्हिडिओत तो गुजराती म्हणून स्पष्ट। इस्लामी दहशतवाद्यांनी पाकिस्तानाच्या सैन्याचेर घातली गुरी। सूत्रांचे माहिती प्रमाण 11 सैन्यांक जिवेशी मारले।